दिसपट्टा जेवणातलो मुखेल घटक आशिल्ली कोकमची आमसुला म्हळ्यार सोला अंदू म्हारग जावपाची चिन्ह दिसतात। कांय विक्रेत्या कडल्यान तशेंच संकेत लेगीत मेळ्ळ्यात। कमी पीक तातूंत आडवेळा पावसाच्या तडाख्याक लागून अंदू कोकमच्या आमसुलाचें प्रमाण कमी जालां। ताका लागून सध्या दिवचलच्या बाजारात सोलांचो उणाव दिसून येता। सोला म्हणजे रात कमी आसा आनी वयल्यान पावस पण सुकोवपाक लोकांक काडलेली सुकोवपाक मेळना आणि झाडां वयली काडपाकूय काडपाचो मेळना पावस लागता न्हू काडून ती पिड्डे जाता घरा कडेन सुकोवपाक मेळना ताका लागून दर मातशी अजून वाडटली पण सध्या कशी पडा सध्या 150 रुपया पडा पुढे वाडटली 200 जाता पावस लागता म्हणजे पीक अंदू कमी आहा आसा लागत कमी आहा आणि काडपाकूय मेळना। सोला कशी पड कित्याक लागून अंदू म्हारग म्हणजे आनी खूब फुडें म्हारग जावपाची शक्यता आसा। पण अंदू भिंडा भरपूर लागल्या आणि आता पावस पडटा ताका लागून त्रास जाता। असंतुलित हवामानाक लागून अंदू भिन्ना म्हळ्यार कोकमाचें पीक कमी आनी उसरां आयिल्लें आसा। भिन्ना पासून आमसुला म्हळ्यार सोला करपाची वेळ जाल्ली आसतनाच आडवेळा पावसानय धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्या। आडवेळा पावसाक लागून भिन्ना काडून ताचे पासून सोला करप शक्य जायना। ताका लागून चडशा झाडांचेर भिन्ना पिकून गळून पडटात। आडवेळा पावसाच्या धुमशाणाक लागून अंदू भिन्नांच्या आमसुलांचेर म्हणजे सोलांचेर खूब परिणाम जाल्लो आसा। भिन्नांच्या आमसुलांचो म्हळ्यार सोलांचो उणाव दिसून येता। बाजारांतय सध्या भिन्नांची आमसुलां म्हळ्यार सोला कमी प्रमाणांत विकपाक उपलब्ध जातात। फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू भिन्नांची सोलां म्हारग जाल्ली आसा। फाटल्या वर्सा 100 रुपया पड आशिल्ली सोलां अंदू 150 रुपया पड ह्या मोलान विकतात। फुडल्या कांय दिसां भितर हीच सोलां आनिकूय म्हारग जातली अशे संकेत कांय विक्रेत्यां कडल्यान मेळ्ळ्यात। फुडल्या दिसांत बाजारांत कितल्या प्रमाणांत ही सोलां उपलब्ध जातली ताचेरूच भिन्नांच्या आमसुलांचो म्हळ्यार सोलांचो मोल निश्चित जातलो। मात अंदू दरेकल्याक भिन्नांची आमसुलां म्हळ्यार सोलां चड आंबट जातली अशीच चिन्नां दिसतात। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।